गिरायकांची मागणी आणि रेशन दुकानांची म्हाल उखलपाचे ताकीचे मूल्यांकन करिनासतना मोठ्या प्रमाणात तूर घेतिल्ल्यान ती भड्डोन 1,91,00,000चे लुकसाण। गोंय पुलिसेन केंद्राक स्पेक्ट्रम चार्जीस वेळार फारीक करूंक नाशिल्ल्यान 2,39,00,000 रुपया लेट फी म्हणून फारीक करचे पडले। TCP खात्यान अनुदान दिवपी संस्थांक दिल्ल्या अनुदानांचेर नियंत्रण दवरूंक नाशिल्ल्यान आनी पयशे करंट खात्यांत दवरिल्ल्यान कळंतराचे 1,09,00,000 रुपया लुकसाण। एका मायनिंग कंपनीन कॉन्ट्रादात दिल्ले वेळे प्रमाण मीन उखलूंक ना, मात खण खात्यान नेमा भायर एक्सटेन्शन दिले आणि अनियमीत रिफंड दिलो। 574 कोटींचे लुकसाण। वेंकटराव इन्फ्रा कंपनीक वेटाची कमी मोलावणी करून चड रिफंड दिल्ल्यान 3,75,00,000चे लुकसाण। वाणिज्य कर खात्यातले 7 वेगवेगळे केसींनी उणो जूर वाशील केल्ल्यान वट्ट 6.5 कोटींचे लुकसाण। एक्सायज खात्याचे सांगे, केपें, पेडणे, काणकोण कचेरींनी सोऱ्याचे विक्रेचेर हॉटेलांकडच्यान कमी जूर घेतिल्ल्यान 18 लाखांचे लुकसाण। गोंय सरकाराक सध्या CAGचे कोत ना। ब्रेस्तारा CAGचो रिपोर्ट टेबल केलो, तातूंत सरकार रिपोर्टाचेर कितले फावट प्रतिसाद दिनात ताचेरूय एक चॅप्टर दिला। जून 2021 मेरेन 721 इन्स्पेक्शन रिपोर्टांक खात्यांकडच्यान कंप्लायन्स ना। 5 रिपोर्टांचेर खात्यांच्यो जापो जाय आशिल्ल्यो, रिप्लायूच ना। कॅगाचे रिपोर्टाचेर खात्यांनी 3 म्हयन्यां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचें आसता। 2015 ते 2020 मजगती 9 खात्यांनी 13 रिपोर्टांचेर स्पश्टीकरण दिवंक ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।